वास्कोन म्हणजे फ्लडिंग म्हणजे खाली आमच्या वार्डान जाता, कित्याक ती लो लायन एरिया आनी बेलाबाय आनी ओरुले हे कायमचेच फ्लडिंग जातालें. जाल्यार 40-50 वर्सां जालीं. पूण ह्या 3-4 वर्सांनी हांगा जास्ती जावपाक पडलें, कित्याक फक्त पयलीं आमचें जें शेत आसलेलें तें पुरयल्या कारणान हें आनीक वाडलें. पूण तो जो नल्ला बांदलेलो तो सारको बांदूंक नासलेलो, म्हणून आयज आमच्या आमदारान ताका सांगलां एक स्ट्रेट नल्ला बांदचो म्हणून, आनी WRDनूय तें ओके केलें. आतां म्हाका दिसता फुडें कितें जायत म्हणून अशें. तशें बाकीच्यो गोश्टी म्हटल्यार रोड वायंडींग जावं पळय, आतां आमची बेलाबाय स्टेज आहा, ते स्टेजा मागीर खूब कंडिशन जाता, ट्रॅफीक जाम जाता, जे लोक आतां भायणासून येता मेट्रो, थंयसर आमकां प्रॉब्लम जाता व्हेकलाक. म्हणून तो एरिया आसा तो रेल्वेच्या हितून आसा, पूण रेल्वेन आमकां ऑलरेडी एक NOC दिल्या तो नल्ला बांदपाक. तो नल्ला बांदतना मागीर आतां आमी तेचे कडेन NOC मागले आमकां रोड वायंडींग खातीर ती NOC दिवची म्हणून, आनी ते ऑलरेडी एग्री जाल्लेले आसा. आमदारान तांकां सांगलेलें आनी आमदाराक ते एवरी टायम ते सपोर्ट करता. आमी बरी गोश्ट आहा की दोगूय मेळोन आमी आनी रेल्वे बरें चल्लेलें आसा. ते कितें सांगूंक सोदता? न्ही, आमी पळयलें की वास्को खूब वर्सां जालीं आमचे एक थोड्या भागांनी फ्लडिंग जाता, आनी पयलीं सिटीनूय जातालें, पूण सिटीन आमी ताका वेवस्थीत क्रॉस ड्रेन्स बी करून फूल सिटी बंद जाली. आतां एकूच एरिया उरुले भाग म्हणटा तो नाल्यार बेलाबाय, थंय उदक सांठून उरता आनी खूब नी लेंथ सांठून उरता. सो थंय पळय प्रॉब्लेम आसा. थंय तो आमी बॉक्स कल्वर्ट घालपाची चिंतला, तो वेवस्थीत मागीर एक कल्वर्ट फूल घेवपाचो चिंतला. थंय पळय काम केलां पयलीं, म्हणजे लँड ती आमी जाणा की ती कॅचमेंट एरिया, पयलीं ती कॅचमेंट एरिया फील केल्या, आनी ती फील केल्या कितें उदकाचो फ्लो आसा पळय तो डायवर्ट केला. तो डायवर्ट केल्ल्यान थंय भरती जाता. सो आमी आतां प्रपोज केला, म्हणजे आतां जो ग्रावंड आसा थंयच्यान डायरेक्ट कल्वर्ट येवचो म्हणून. सो थंयच्यान क्लियर उदक जातलें. पूण आमकां एक समजून येयलें की हांगा जो कल्वर्ट आसा धाकटो प्रमाणार कल्वर्ट आसा, आनी हांगा काय ब्लॉक जाता काय म्हणून. सो हांवें CMाक पत्र बरयल्लें की तो आनी एक कल्वर्ट वाडोवन दिवचो म्हणून. पूण त्या खातीर ताणें रेल्वे मिनिस्टरा कडल्यान तांचे DN AN सगळे आयल्या, म्हणजे पळोवपा खातीर फिजिबिलिटी, म्हणजे खरेंच आमकां कल्वर्टाची गरज आसा काय आनी कितें प्रॉब्लेम आसा, हो एक प्रॉब्लेम जाला. आतां ते वचून आमचे WRDचे ऑफिशियल्स आसा तांचे कडेन उलोवन, म्हणजे खरंच गरज आसा की ना कल्वर्टाची ते आमी टॅक्निकली पळयतले, कित्याक तांकां आमी सांगलें आनी ताणें गरज नासतना मारपाची कांय फायदो ना. खरीच गरज आसा जाल्यार ताणें मारूंकूच जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी त्या खातीर ते आज आपले फूल टीम घेवन आज हांगा आयल्या. आनी बाकीच्यो गोश्टी आसा की आमी पळयलें की बेलाबाय मेस्तावाडे थंय एक हें आसा, रस्तो खूब नॅरो आसा. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की थोडी आमकां एक NOC दिवची. तुमचो जो जागो आसा तो जागो रेल्वेचो जागो, तो रेल्वेन सपोज आमकां 1-2 मिटर 3 मिटर जागो दीत अलॉंग द स्ट्रेच, जाल्यार आमी नल्लाय बरो बांदूंक शकता आनी रस्तोय बरो बांदूंक शकता. म्हणजे दोन गाडयो सुट्टा अशें जातलें. नाल्यार आमी पळयता की बेलाबाय सदांच ब्लॉक, मेस्तावाड्यार सदांच ब्लॉक. हे ब्लॉक जावचे न्ही म्हणून आमी तांकां तो एक प्रपोजल आमी घाला की थंय आमकां तुमी एक NOC दिवची म्हणून. सो हे 2 हाज्या खातीर ते आयिल्ले. सो आज उलोवणी करून बरें कितें आसा तें आमी ताजेर हें करतले. सो कित्याक रेग्युलर फ्लडिंग जाता हें? न्ही पळय, आमचे एक तर सिटीन सगळ्या कडेन फ्लडिंग जातालें. 2 गोश्टी आशिल्ल्यो. आज तुमी पळयल्यार सिटीन इतलो घोग्यांनी पावस पडून पसून इल्लें पसून फ्लडूंक ना, कित्याक आमी वेवस्थीत खंय पळय वाट करपा आसा उदकाक, ती उदकाक वाट जाय न्ही, खंय तरी वचपाक उदकाक वाट जाय. आतां हांगा कितें जालां, हांगा जें उरुलें उदक भरता तें पयलीं ती कॅचमेंट एरिया, पयलीं तें शेत, तो शेतान माती भरली म्हणून उदक खंयचें वतलें, उदक खंय तरी सांठून उरतलें. ताच्या खातीर ताणें आनी डिजायन केलो की ताच्या भोंवतणी त्या ग्रावंडा भोंवतणी ताणें एक हें मारलो, वीच वॉज अ रॉंग डिजायन. ते करूंक शकत ना. तूं उदकाक अशी थंयच्यान वाट तशी उदक तशें वचना स्पिडीन. सो आमी कितें करता आतां तें मदल्यानूच तें कॅचमेंट एरिया आसा ताज्या मदल्यानूच, म्हणजे उदक जशें येता तशें स्ट्रेट उदक भायर सरपा जाय. सो तो आतां आमी बॉक्स कल्वर्ट तो फूल ग्रावंडाचे सकयल प्रपोज करता. ताजे वयर मागीर ग्रावंड येतलो. तें जालें जाल्यार उदक थंय उरपाची संभावना. आमी फक्त हांगा पळोवपा आयल्यार फक्त हांगा उरत काय म्हणून. सपोर्टींग रेल्वे सपोर्ट करता अशें न्ही, रेल्वे आमकां सदांच सपोर्ट करता. वेर इट इज नेसेसरी एंड वेर इट इज फिजिबल त्यो सगळ्यो गोश्टी करता. आतां सपोज ते जावंकूच शकना थंय आमी तांकां स्ट्रेस करूंक शकना, पूण खंय आमकां जावपाक जाय, टॅक्निकली जावपाक जाय जाल्यार आमी तांकां फोर्स करून सांगपा जाता की आमकां हांगा तुमी करून दिया म्हणून. पूण रेल्वेज आमकां पयलींय सपोर्ट करताली, आतांय सपोर्ट करता. इवन आमी ते वाडयता आसतना मेस्तावाड्यार उडयेर तो सगळो रस्तो आमी वाडयलो. सो तांचे सायडींतल्यान आमकां सपोर्ट मेळत आसा. 2 गोश्टी ज्यो आसा ह्यो इतले वर्साच्यो गोश्टी. सो खंय तरी तेय बी आपली तकली लावन काम तांचें चालू आसा. सो जातलें, दोनूय गोश्टी जातल्यो अशें आमी होपफूल आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.